नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर। लंच टायम न्यूजाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांत खुनाच्यो घडणुक्यो चालूच। गौरव काटयार म्हणटा ताणें बायलेक राजबाग दर्यावेळेचेर बुडोवन मारली। दुसरे एके बायले वांगडा संबंद आशिल्ल्याचे उक्ताडार। दाबोळे विमानतळाक फावो जालो सर्वोत्कृष्ट विमानतळाचो पुरस्कार। विमानतळ संचालकान नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाचे हस्तुकीं स्विकारलो पुरस्कार। कुंडयच्या एस प्रोपेक कंपनीचो कोयर कुंकळे रस्त्या कुशीक उडयता थळाव्यांनी दोगांक रंगे हात धरले। पंचायत आनी सरकारान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी। पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली गोंयची संस्कृताय, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। सीट मेळो न मेळो इंडिया आघाडेकूच दितलो तेंको, सांगता आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार। केंद्राच्या मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयाक मेळपी निधीक लागल्या गळटी। केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान नुस्तेकारांनी उक्तायले अजाप। आनी आतां खबरो विस्तारात। शुक्रारा सांजेर काणकोणा काब दी राम राजबाग दर्यावेळेर गौरव काटयार म्हणटा ताणें आपल्या स्वताच्या बायलेक दर्यांत बुडोवन मारली। दर्यावेळेवयल्या पर्यटकांक ही गजाल लक्षात आयले उपरांत ताणें पुलिसांक कळीत केलें आनी उपरांत पुराय प्रकरण कितें आसा तें भायर सरलें। गौरव कटियार म्हणटा ताणें आपली बायल दिक्षा काणकोण काबदेराम दर्यावेळेर बुडोवन मारली। बायलेक भोंवपाक या म्हण सांगून व्हेली आनी तिचो जीव घेतलो। गौरव कटियार हो कोलवा एका 5 स्टार रेस्टॉरंटाचो मॅनेजर म्हण काम करता। गौरवाचे आनी एके बायले वांगडा सूत जुळिल्लें। आपले घोवाचे दुसरे बायले वांगडा संबंध आसा ही गजाल दिक्षाक कळिल्ली आनी म्हणूनच दिक्षाचो आपणे कांटो काडलो अशी कबुली गौरवान पुलिसांक दिल्या। गौरव आपली बायल दिक्षा घेवन काणकोण राजबाग दर्यावेळेर गेलो। न्हावपाक म्हण तिका दर्यांत घेवन गेलो आनी थंयच तिका बुडोवन मारली। दर्यांतल्यान भायर येतना गौरव एकलोच आयलो। ही गजाल थंय आशिल्ले पर्यटकांच्या लक्षात आयली आनी तांणी पुलिसांक हे घडणूक कळीत केली। हे विशयी म्हायती मेळटना कुंकळी पुलिसांनी गौरवाक ताब्यात घेवन ताका अटक केली। गौरवाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। फुडलो तपास चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कुंडय आयडीसीच्या एस प्रोपेक कंपनीचो कोयर कुंकळे रस्त्या कुशीक उडयतना 2 बिगर गोंयकारांक थळाव्या लोकांनी रंगे हात धरले। रातच्या वेळार दर दिसा कंपनीचो कोयर उक्ताडार हाडून उडोवपाचे प्रकार चालू आसा। थळावी पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला। भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोल। देवाब्रता सरकार। हाँ, देवाब्रता सरकार। कौन सा कंपनी का है? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट। हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नागेश। पूरा नाम बोल। नागेश सुरेश गायड़। तुम कौन सा कंपनी का है? आर एस RHD? RH? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट। लेकिन ये कौन सा कंपनी का है? ये गाड़ी किसका कंपनी का है? कौन सा है? आर स्टार के अस्टर का। और ये कौन सा कंपनी में कचरा किधर से भर के लेके आया? SL प्रोपक से लेके आया। SL प्रोपक कहाँ पे है वो? कुंडई में। और तुम लोग यहाँ डेली लेके आता है इधर? डेली नहीं आता हूँ। चाहिए आपका इधर कोई सीसीटीवी है तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। अरे तुम लोगों को मालूम है इधर सीसीटीवी नहीं है, इसके लिए तुम लोग इधर आते हैं। हाँ, हेलो। तुम्ही पळोवपाक शकता आतां जो आमी हांगासर कुंकळेच्यान जो हायवे जो आसा 748 हेजे कडल्यान आमी कुंकळ्यां वयता त्या रस्त्याचेर एक मोठ्या प्रमाणात हांगसर रातच्या टायमार हो आतां रातची वरां सादारण 11 जायत 11:30 11:20 जाल्या आनी हे वेळाचेर हे लोक हांगसर भायले सगळे कंपनीचे हे सगळे मटेरियल हाडून जे स्क्रॅप मटेरियल हाडून सगळे जे जेवणाचे जे एका अक्षरशः एका घाण मारता तो मटेरियल सगळे हाडून हांगसर हे रस्त्याचे कुशीक हांगा उडयल्ले वयता। तेन्ना आतां हांकां हांगसर आमी लायव्ह धरलेले आसा आनी आमी पुलिसांक आमी आतां आपयल्ले आसा ते आनी थोड्या वेळान पुलिसूय हांगा हजर जातले। हेजेर आमकां पळोवपाक जाय की अशें रातच्या टायमार जे कितें
रजत शेट्टी म्हणून कोण तरी ओनर हे गाडयेचो आणि हे दोग जाण त्याचे मनीस दोगूय जाणांनी आतां रातचे 11-20 वरांचेर हे रातच्या टायमार हाडून हांगा सगळें मटेरियल उडयल्लें आसा हें आणि ते आतां अक्षरशः सगळे इतले तेका मटेरियलाक सगळे घाण पडलेली आसा की ते सांगता ते प्रमाणे ते आतां सगळे SL प्रोपॅक हे कंपनीच्यान तेंच्यांनी हे मटेरियल सगळें हाडून हांगसर डंप करतात हे म्हणजे सदांचेच वेव्हार हो आणि आज पळयत जाल्यार आमी म्हणटा स्वच्छ भारत आणि हे ते म्हणटा पूण हांगासर जी कितें परिस्थिती चल्ल्या ती पळयत जाल्यार अक्षरशः हांगासर हे विचार करपाची सुद्दां परिस्थिती ना अशें हे रातच्या टायमारूच हे लोक सगळे हाडून उडयता आणि हे सगळे मायग्रंट आसा भायले लोक आसा हेजें तुजें नांव कितें रे सारकें सांग नागेश तुजें नांव नागेश फूल नांव सांग नागेश सुरेश गायकवाड नागेश सुरेश आणि तुजें नांव कितें परत एकदां सांग देवव्रत सरकार हां तूं खंयच्या कंपनीचो आर्स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट और ये कंपनी जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट कंपनी है वो कौन सा कंपनी में के लिए काम करता है SL प्रोपेक्ट SL प्रोपैक वो कहाँ पे है कंपनी कुंडई में तर तुम्ही अब आयकलें आसतलें की आतां तुमी पयले हे SL प्रोपॅक कंपनीच्यान जें कितें स्क्रॅप मटेरियल जें आसा म्हणजे चडशें करून म्हाका दिसता हें चडशें जेवणाचेंच मटेरियलशें आसतलें आनी हे तेंकां तेंच्या कंपनीच्यान जो मटेरियल हांगा हाडून उडोवया तेंकां हे सगळें सांगतात हे पळयत जाल्यार ते अक्षरशः हे तर पळयत जाल्यार हे सगळे काळे पिशव्यांनी सगळें तेंच्यांनी मटेरियल भरून हाडलां हे ते सगळें पळयत जाल्यार तुमी दिसती पडटा हांगा मातसो लायट घाल्ले हांगा काळोख पडटा पळय हे सगळे कचरो जेवणाचे सगळे मटेरियल जेवण आणि अक्षरशः घाणी पडलेली आसा हे सगळे गाडयेच्यान हेंचे तेंचे मटेरियल सगळें वतलेलें आसा हांगासर आनी अक्षरशः हे सगळें पडलेलें आसा हे सगळें गळटा उदक घाण सगळी ही कुसलेले वास येता तेका सगळो आनी हे हाडून इतली अख्खी टेम्पो भरून हो एक मारुती व्हॅन ही हाडून हांगासर उडयल्ले वयता हेजेर कितें तरी सरकारानूय हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय इंडिया आघाडी अंतर्गत गोंयचे दोनांतले एक सीट आम आदमी पक्षाक दिवचे म्हणून आमी मागला फाल्यां जर दोनूय सिटां काँग्रेसीक वयता तर इंडिया आघाडी फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावात असो उलो आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान गोंयच्या कार्यकर्त्यांक मारला आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान अशें सांगलां म्हजें नांव उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारी खातीर फुडें आयला पक्षान ही जबाबदारी दिली जाल्यार निश्चितूच हांव ती घेतलो अशें पालेकरान सांगलां आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे काल गोंया आयिल्ले ताणे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि उमेदवाराबरोबर चर्चा केली उत्तरेत आणि दक्षिणेत प्रत्येकी 3 उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेत देवपाक तयार आसात पूण इंडिया आघाडीचे सीट वाटपाची चर्चा अजूनय चालू आसा सध्या सीट वाटपाबद्दल स्पष्टीकरण ना काँग्रेस आणि आपाच्या आमदारांचो आंकडो जेमतेम एक सारकोच देखून एक सीट आमकां दिवपाची मागणी आमी केल्या 22 तारखेक भाजपात व्हडलो राजकीय स्टंट जावपाचो आसा ते उपरांत बेगीनूच वेंचणुकेच्यो तारख्यो जाहीर जातल्यो देखून सीट वाटपाचो निर्णय बेगोबेग घेवपाची मागणी आमी केल्या इंडिया अलायन्सा भितर चर्चा जाला कितें तरी चल्ला आतां इंडिया अलायन्साची चर्चा सुरू आसा गोंयचो एक विशय आसा गोंयांत आमी म्हटलां की एक सीट आमकां दिवची एक सीट काँग्रेसान करची खंयचो ते अजून ठरूना गोंया भितर इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचें आमी लोकां कडेन मागलां आमचे जे सर्वेसर्वा आसा आमचे जे बाबा अरविंद केजरीवाल नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांणी मागलां की इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचो तो मागीर कॅन्डिडेट आमचो आसूं मागीर तो काँग्रेसाचो आसूं किंवा दोन्ही काँग्रेसाचे आसूं किंवा दोन्ही आमचे आसूं ज्या तरेन नॅशनल इंडिया अलायन्साचे जे वांटप जातले त्या प्रमाणे इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचे अशें आमी लोकां कडेन मागता कारण इंडिया अलायन्स इज फॉर नेशन इंडिया अलायन्स इज भारताक कशें फुडें व्हरतले हाका उद्देशून जो एक फॉर्मेशन जालें इंडियाचें ते इंडिया अलायन्स एक तातल्यान जो कॅन्डिडेट दितले तांकां म्हजी मागणी आसा लोकां कडेन की तांणी पुरेपूर सपोर्ट करचो पूण आम आदमी लोकसभा इलेक्शनांतल्यान फाटीं सरला तर नाही आम आदमी गोंया म्हणटा ना गोंयांत आमी एक सीट आमकां मागला एक सीट आमकां मागला एक सीट काँग्रेसाक अशें जाला सो ते खंयचे नॉर्थ गोवा सीट काय साऊथ गोवा सीट हे अजून ठरूना सो नॅशनल लेवलाचेर जे इंडिया अलायन्सा बद्दल चर्चा जातली कारण आम आदमी पार्टी आज 92 सीट्स घेवन पंजाबान पावरान आसा मेयर पोजिशन थंय 2च सीट आसा ताच्या तांचो एकूय आमदार ना दिल्लीन 62 आमदार आमचे आसा आनी बीजेपीचे 7 आसा थोडे आसा सो हे धरत काँग्रेस वी आर इन अलायन्स विथ काँग्रेस पंजाब वाटप करता आसतना गोंयांनी आमचे 2 आमदार आसात
आसात सध्या बाकीचे बीजेपीक जॉईन जाल्या उपरांत इक्वेशन बदललां. इक्वेशन लक्षांत दवरून सीट हो विचार नॅशनल लेवलाचेर चल्ला. उत्तर गोंयांत इंडिया आघाडीच्या वटेन आपचो अमित चर्चा आसा. हाचेर जाप दितना पालेकर म्हणटा, केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयच्या नुस्तेकारां खातीर येवपी निधी फाटल्या वर्सा सावन उणो जायत आसा. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला येवपी हो निधी 2021 40 कोटीच्या वयर आशिल्लो तो आतां ल्हवू वट्ट 8 कोटींचेर पावला. नुस्त्या खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंया केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायला. नुस्तेकारांक बोटी, जाळी, संचार यंत्रणा, सेफ्टी किट, इन्शुरन्स, ट्रॉलर्स, ट्रेनिंग, कोल्ड चेन आणि मार्केटिंगात मजत करपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमार खात्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला अनुदान जाहीर केला. ह्या येवजणे खाला गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायिकांक अर्थीक मजत जावची म्हणून केंद्रान 430 कोटी रुपया मोडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमार मंत्रालयान दिल्या. पूण प्रत्यक्षात गोंयाक फकत 30% निधी मेळ्ळा. मंत्रालयान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण 2020 ते 24 मजगती गोंयाक 403 कोटींतले फकत 107 कोटी रुपयाच मंजूर केल्यात. पूण फाटली 5 वर्सां हो निधी सामकोच उणो जायत चल्ला. 2020-21 हो निधी 41.46 कोटी आसलो. उपरांत 2021-22 हो निधी 43.57 कोटींचेर पावलो. 2022-23 हो निधी सामकोच उणो जावन 13.44 कोटींचेर पावलो. आणि आता 2023-24 हो निधी 8.93 कोटींचेर पावलो. 41 कोटी खंय आणि 8 कोटी खंय हेच कळपाक मार्ग ना. हाचे फाटले कारण मंत्रालयान स्पश्ट करूंक ना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयचेर 403 कोटी मोडपाची मोख फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयांक फकत 107 कोटी रुपयाच मेळ्ळे. 2020-21 गोंयांक मेळ्ळे 41.46 कोटी. 2021-22 मोडले 43.57 कोटी रुपया. 2022-23 मोडले 13.44 कोटी रुपया आणि 2023-24 मोडले 8.93 कोटी रुपया. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. 2024चो विंग्स इंडियाचो सर्वोत्कृष्ट विमानतळाचो पुरस्कार जो आसा तो ह्या वर्सा दाबोळे विमानतळाक फावो जाला. दर वर्सा 5 ते 10 दशलक्ष प्रवाशांक घेवन उड्डाण केल्ल्या खातीर हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. दाबोळे विमानतळाचो संचालकान ह्या केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हांच्या हस्तुकीं हो पुरस्कार स्विकारलो. आयज आसा आमी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टार आणि ह्यो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एका एक विंग्स इंडिया 2024 ह्या प्रोग्रामान बेस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. आणि ह्यो अवॉर्ड जो 5 मिलियन to 10 मिलियन पर एनम पॅसेंजर कॅपॅसिटी भितर जे एअरपोर्ट आसा तितून ह्या एअरपोर्टाक फर्स्ट अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तशेंच आमकां दिसता की जेन्ना आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयता आणि जी हांगाली दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थंयची हांगाली फ्लायट खंय तरी डायवर्ट करून सुद्धा आयज ह्यो एअरपोर्टाक ह्यो अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. आणि ह्या अवॉर्डान जे 5 मिलियन to 10 मिलियन हितून एक 5 लाख एक्स्ट्रा पॅसेंजर्स एड जाल्लेले आसा. तशेंच ह्या अवॉर्डाक आमचो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचो डायरेक्टर तो गेल्लो आणि तो अवॉर्ड तांकां सिव्हिल एव्हिएशन सेंट्रल मिनिस्टर यांनी दिल्लो आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पियोज. मडगांवचो मास्टर प्लान तयार करतना तातूंत सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान शेतकऱ्यांच्यो जमिनी गिळपाचें कारस्थान चल्लो असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. हो विशय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हांव सभाघरांत काडटलो. तशेंच फातोर्डेच्या शेतकऱ्यांची जमीन हांव अशा बेकायदेशीरपणाक कसोच दिवचो ना अशें विजयान म्हटलां. आपयता वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका. दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज. जमीन आणि जमीन लोकांची हडप करप आणि ताजेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून PPP करप हें कितें? दीस इज अ ग्रेट लँड ग्रॅब स्कॅम मरे. नथींग डिफरंट दॅन दीस. सो मागीर बिकॉज आय एम अ पर्सन हू स्पीक्स माय मायंड. आय एम नॉट अ घडसाबूल ऑफ दिगंबर कामत की आसा जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक. And Fatorda is not welcome. Tell him this. And we will come to Margao and teach them our model of development by consent. रामराज. ते सान्न मारली देवळाक आणि देवूळ निवळ केलें म्हणून रामराज्य जायना. रामराज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक
सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप, तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप, तांकां जाय तें करप, तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही, तें राम राज्य येवंक जाय. ते आतां व्हरून व्हरून आमी मडगांवां हाडटा एक दीस राम राज्य. अयोध्या श्रीरामाच्या मूर्ती प्राणप्रतिश्ठेच्या सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर सोमारा 22 जानेवारी गोंयांत भौशीक सुट्टी जाहीर केल्या. सरकारी खातीं, बँको, शाळा यांच्या सयत हेर अस्थापनाय बंद आसतली. नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट खाला शेनवारा हो नवो आदेश जारी केला. 22 जानेवारी 2024 दिसा मोठो उत्सव जावपाचो आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा की अयोध्या हांगासर श्री राम मूर्ती प्राण प्रतिश्ठा आसा आनी व्हडलो उत्सव आनी सगळ्या देशभरात हो उत्सव मनयलो वयतलो. त्याच बरोबर 17 जानेवारी 2024 दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफिस जी आसा तांकां हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली. ताचे उपरांत आयज म्हणजेच सोमारा जो उत्सव जावपाचो आसा ताचे खातीर आयज अशें डिक्लेअर केलां की पब्लीक हॉलिडे म्हणजे जशें गव्हर्मेंट ऑफिस हांकां पब्लीक हॉलिडे मेळटाली तशीच आतां बँक, शाळा आसतले, स्कूल्स आसतली, कॉलेजीस आसतले, सगळ्यांक म्हणजे जशी आमकां पयलीं हॉलिडे पब्लीक हॉलिडे मेळटा तशीच आतां सुद्दां 22 जानेवारी 2024 दिसा हो जो उत्सव आसा ताचे खातीर सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर केला. आनी हो जो उत्सव जावपाचो आसा तो आख्ख्या देशभरात हो उत्सव जातलो आनी सगळी कडेन हो उत्सव मनयलो वयतलो. जाल्यार ही जी पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर जाला आनी तो जो ॲक्ट आसा तो म्हटल्यार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट हाच्या खाला हो जो निर्णय घेतला आनी हो जो आदेश आयला तो म्हटल्यार सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयच्या फुटबॉलाच्या सद्याच्या परिस्थितीचेर गोंय फुटबॉल संघटनेन तिडक उक्तायल्या. फुटबॉल खेळांतल्या सुविधांच्या बाबतींत गोंय हेर राज्यां परस खूब फुडें आसा. गोंयांत 200 फुटबॉल ग्रावंड्स आसात, पूण तातूंतले फक्त 4 ग्रावंड्सूच फिफान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आसात. सरकारा कडल्यान फुटबॉलाच्या उदरगती खातीर फावो तसो निधी मेळना असो आरोप गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीसान केला. आमचे जेन्ना लास्ट बजेट जाल्ले वी हॅव इवन CM सरान ही कॉल्ड ऑल एसोसिएशन टू गिव युअर बजेट वॉट इज युअर रिक्वायरमेंट. सो वी हॅव प्रोड्यूस इन लास्ट इयर्स 10 crores इज अवर बजेट. वी वॉन्ट टू इन्क्रीज अवर budget for international matches to be held here in Goa. Last year we have held Uzbekistan. After so many years, exchange program, India and Uzbekistan. So to do that, we required a lot of money. As in budget, Honorable Chief Minister has mentioned 6 crores is for football and GFA. So till now we are waiting to get that money. We have put a file, but you know the government system is. I request Sports Minister and Honorable CMs to just expedite this and put that money whichever you have announced in our system. See, we have registered player in Goa 260,000 players in Goa, highest in the country. But lack of government support. Government is giving us ground. So although government is having 200 grounds in their custody, we asked them to release 11 grounds. Till today they have not released. If you cannot maintain, please whatever free to pay. गोंयांतले सरकारी कर्मचारी लोकांचे सेवक. हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो तरी हांवूय लोकांचो मुख्य सेवकूच. देखून लोकांची कामां बरे तरेन करतलो अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. साखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कला सृजनोत्सव ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. फातोर्डा वाठारांत फुटसाल मैदानाचो प्रस्ताव निमण्या पावण्याचेर पाविल्लो, पूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत सगळ्या कामांनी अडथळो निर्माण करता असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. ताणें मडगांवांत कसलेच उदरगतीचें काम करूना, देखून फातोर्डे जावपी उदरगतीची कामां आडोवपाचे प्रयत्न केलो जाल्यार घरान मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी विजय सरदेसायान दिल्या.
ग्रावंडाक हें लागलां, कितें लागलां, दोळे फुटकेपणाचें दुयेंस जें मडगांवान आयलां. मडगांवान दिगंबरान आमचें खूब आतां हांवें आयकलां की फुटसाल ग्रावंड जाला, ताजो टेंडर जाला, ताजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. काम सुरवात जावचे पयलीं ताणें कोण तरी कोण चली जेई कोण केला खंय, ते जेईचें काडचें पडटलें सगळें बायोडेटा. ते खंय सांगता हें फॉर्मेलिटी जावना, ते कशें तरी तें बंद उडोवंक सोदता. सो दिगंबरान आतां एक डिपार्टमेंट नवो सुरवात केला बंद करपाची दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन. हाका हें बुजतलें. आनी त्या हें केल्लें फुटसाल ग्रावंड म्हणटा तो म्हजे खातीर न्ही, हांव वचून खेळचो ना थंय. थंयचे स्थानीक लोक खेळटले, लोकांक जाय तो, थंयचे कावन्सिलरान डिमांड केला तो. सो असलें जर तो करूंक लागलो जाल्यार ते लोकांक घरा ताजे धाडचें पडटलें. मागीर पुलीस कितले दीस ताका प्रोटेक्ट करतले तें म्हाका खबर ना. कळ्ळें तुका न्ही. फुटसाल ग्रावंड फातोर्डाच्या डिवेलपमेंटान खंयी भितर इंटरफिरन्स केलें करीत आहा तो आनी केलें फाटल्या दारांतल्यान, हांव ताका एक्सपोज करतलो आनी लोकांक घरा धाडटलो, मोर्चे आयतले घराचेर. हें ताणें तकलेन दवरचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही तो, मडगांवचो आमदार तो. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपूण जाल्ले भशेन मिटिंगो घेता. वाचप घरांच्या कपाटांनी पडून आशिल्ली गोंयच्या इतिहासा कडेन संबंदीत पुस्तकां आमी भायर काडून शाळांनी पावयलीं, अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. हाचे आदीं असो यत्न केन्नाच जालो ना. गोंयचो खरो इतिहास आयच्या पिळगेक कळपाक जाय, गोंयची पारंपारीक संस्कृताय विद्यार्थ्यांच्या मनांत रुजपाक जाय. ह्या खातीर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्यान काणकोणां एक खासा प्रदर्शन भरयल्लें. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयतालो. मंत्री झाल्यानंतर असे अनेक उपक्रम आम्ही केले जे आतापर्यंत दाखवून उरलेले, कोणाक ताची माहिती नाशिल्ली. आम्ही शिकले ते सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, त्याच्यानंतर चर्चिल, विन्स्टन चर्चिल, लेनिन आणि कोण स्टॅलिन, या सगळ्यांचे इतिहास आमकां पुस्तकां भितर मेळ्ळे. पण आमचो खरो इतिहास, गोंयचो इतिहास, आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य मुक्ती संग्रामातले जे थोर लढवय्ये आसात तांची 10 नांवां सांग म्हणले जर जाय जाल्यार तुमच्या आमच्या मदली कोणाक खबरय ना, कारण इतिहासांत भितर ताची नोंद जालीच ना. गोंयान भितर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सांचे राज्य केले, जुलमी राजवट केली, अंधाधुंदी माजयली, आमकां आमचो आवाज दाबून उडोवपाक केले. ते जेन्ना आयले तेन्ना आमची संस्कृताय नश्ट करपा खातीर, आमची देवळां उद्ध्वस्त करपा खातीर, आनी देवळां आनी संस्कृताय ही नश्ट जाल्या नंतर संपूर्ण गोंय आपले जे काबिजात आसतले ह्या हेतूंतल्यान ताणें सगळें नश्ट करत गेले. देवळां सगळी गोंयक मेळयली, आमची संस्कृती सगळी बदलली. आमच्या गांवांनी, आमच्या शारांनी असले सगळे देव दैवत घेवन आमचे पूर्वज आसात ते दोंगर माथ्याचेर गेले, कारण ती पुर्तुगीज पावतना किंवा ती तांच्यो जिपी तांची वाहनां वचची ना अशें करून पोत्र्यान तो देव विकून दवरले. आनी आमची गोंयची थोर संस्कृताय आमचे दायज आतापर्यंत सांबाळून दवरले. आयज लाखांनी बुकां स्वतंत्र जाले नंतर आमचे दायज म्हणून आमकां हाडून दवरली, ती आर्कायव्ह डिपार्टमेंटा भितर बंद पेटयेन पडून उरली. आनी ती खऱ्या अर्थान गांवांत स्कुलांनी आमच्या लायब्ररीन मेळपाक जाय असो प्रयत्न जालो ना. जेन्ना हांवें डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना पळयलें खूब मोठे मोठे स्टोर्स आमचे भरून आसात बुकांचे, जे बूक वास्तवीक म्हणजे आमची हिस्ट्री कथन करतात आनी त्या हिस्ट्रीची म्हायती आमच्या जनरेशनाक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न जालो. जेन्ना केली आमचे डायरेक्टर आयले रोहित कदमजी, ताणें सांगलें की हे सगळे बूक आसात ते आमकां परत एक फावटी आमच्या स्कुलांनी पावोवपाक जाय, कारण हे संशोधनांतल्यान निर्मिती जाल्लें हें लिटरेचर आनी एक्युरेट लिटरेचर आमचो खरो इतिहास ह्या बंद खोलींनी बंद उरलो. ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.